वेलिंग, खाजन, प्रियोळ आणि फोंड्याच्या हेर वाठारांत शेतां पिड्ड्यार जाल्ल्यान शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जालां। रोगाक लागून तरव्याची मुळां पेड्ड्यार जाल्ल्यान शेतां पुराय पेड्ड्यार जाल्यात। पेड्ड्यार साऱ्याक लागून शेताचें लुकसाण जाल्ल्याचो दुबाव कांय शेतकारांनी उक्तायलो। शेतकार म्हणटात ह्या रोगाचें नेमकें कारण आनी ताजेर वखद तांकां खबर ना। सरकारान शेतांची पळोवणी करून मजत करची म्हण शेतकार मागतात। फोंडेच्या वेलिंग, खाजन, शिमेपायण, प्रियोळ आणि हेर वाठारांत शेतकारांचें व्हड लुकसाण जालां। शेतकारांनी लायिल्ल्या तरव्याची मुळां पेड्ड्यार जावन पुराय शेत काबार जावपाक लागला। शेतकारांक रोगाची नेमकी कारणां आनी वखदय खबर ना। फोन त्याचे मूळ बरें आसा, वयल्यान पाले सगळे करपता। हाजो अजून परिणाम आमकां परफेक्ट अजून कोणी खंयचे डिपार्टमेंटांतल्यान दिल्लो ना। जे ICR जावन कोणी येता तेंच्या डॉक्टर्सांनी तेंच्यांनी डिटेल्स आमकां म्हायती दिली ना। पण वखद घातल्यार पूण वखद त्याचो आमकां बरो रिपोर्ट दिना। हे आनी जावपाक न्ही, हे काबार आनी कितलोय उपाय केलो जाल्यार हे आनी बरें जायना। एग्रीकल्चराक बीन कितें कंप्लेन केल्या म्हणल्यार आमी सांगला सकाळीं ते कोणी पळोवन गेल्ले आनी फोंड्यान तेणी सांगला येवन आमी पळयता म्हणून कितें जालें तें पासूनच आमचो अंदाज। कित्याक इतल्या वर्सां आमकां आनी प्रॉब्लेमूच सारे खंय येता तुमी? सारे हांगा घेता, बागायतदार सगळो लॉस कांय ना तेका। कितें गव्हर्नमेंटान मदत केली उपाय तेका कांय ना, गेलें तें सगळें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। गोयच्या फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत पेड न्यूजाच्यो 9 केशी वेंचणूक आयोगाच्या चवकशेंत उक्ताडार आयल्यात। असल्यो 63 कागाळी वेंचणूक आयोगाच्या समितीकडे पाविल्ल्यो। तातूंतल्या 9 केशींनी तथ्य दिसलां अशें वेंचणूक आयोगान मिडियाक सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मिडिया आनी राजकीय पक्षाक पेड न्यूजा विशीं सादूर करपा खातीर आयोगान शुक्रारा पणजे खासा कार्यशाळा घेतली। पेड न्यूज दिल्ल्याचो गुन्यांव सिद्ध जाल्यार उमेदवार आनी मिडियाक 2 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जावं येता अशी माहिती संयुक्त वेंचणूक आयुक्त डॉक्टर Y. दुर्गाप्रसादान दिली। As per regarding paid news, whatever the information given by Election Commission, I mentioned there are suspected 63 and 9 are there that may change. Regarding details, I will furnish the information next meeting which I discussed here. We request all the political parties and media people also to educate the public, put correct facts without partitioning anybody and bring the facts correctly and create the environment for smooth conduct of elections, sensitize the people for ethical voting and give the knowledge about the date of voting, place of voting, and citizens has to come forward to vote for this forthcoming parliament elections. लोकसभा वेंचणुकेत उण्यात उणे 75% मतदान जावचे म्हण वेंचणूक आयोग यत्न करता। Our target is planning to achieve 75% for the forthcoming parliament elections. This can be happened not only by our election machinery, it will happen with the help of all the stakeholders of education institutions and by campus ambassadors and also print and media. Electronic and print media are required to sensitize, motivate, educate the people. पेड न्यूज आनी वेंचणूक आचारसंहिता विशीं पत्रकारांमदी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर वेंचणूक आयोगान शुक्रारा पणजे एक कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। गोंयांतले बरेच पत्रकार ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ले। पेड न्यूज आनी आचारसंहिता मोडपी राजकीय पक्षांचेर बारीक नदर दवरची अशी सुचोवणी वेंचणूक आयोगान केली। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी। बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सभापती राजेंद्र आर्लेकाराक अँटी करप्शन ब्युरोन क्लीन चीट दिल्या। प्राथमीक चौकशी उपरांत एसीबीन आर्लेकाराक आरोपमुक्त केलो। एसीबीन पणजेच्या कोर्टात दिल्ल्या म्हायती प्रमाण एसीबीक चौकशेंत आर्लेकारा आड दखलपात्र असो एकय गुन्यांव मेळ्ळो ना। कोर्टान केस घालतल्याक दंड घालून आर्लेकारा आड केस भायर मारची म्हण एसीबीन मागला। राजेंद्र आर्लेकाराच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात अँटी करप्शन ब्युरोन शुक्रारा पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जाप दिली। प्राथमीक चौकशे वेळार आर्लेकाराची जबानी आनी कांय डॉक्युमेंट एकठांय केल्यात म्हूण एसीबीन सांगलें। मात चौकशी अजून पुराय जावंक ना हे एसीबीन मान्य केला। प्लॉट विकपी अजून मेरेन एसीबी मुखार येवंक नाशिल्ल्यान ताची जबानी घेवपाची उरल्या। पूण आतां मेरेन केल्ले चौकशेंतल्यान राजेंद्र आर्लेकारा आड दाखलपत्र अशें कांयच दिसना। राजेंद्र आर्लेकारान ताच्या येणावळी परस चड प्रेस दिवन प्रॉपर्टी घेतल्या म्हूण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीजान कागाळ केल्ली। 26 ऑगस्ट 2013 72 लाख रुपया फारीक करून आर्लेकारान परवरे 500 चौकण मिटराचो प्लॉट घेतलो। हो वेव्हार आर्लेकारान डिमांड ड्राफ्ट वा चॅक दिवन केलो काय कॅश दिली ते स्पष्ट ना असो आयरिशाचो आरोप। एसीबीन आतां मेरेन केल्या ते प्राथमीक चौकशेन हे आरोप सिद्ध जायनात। ताका लागून कोर्टान
याचिकादाराक दंड घालून केस भायर मारची म्हूण एसीबीन कोर्टान एफिडेव्हिट दिला. ह्या प्रकरणाचेर 6 मार्चाक सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दयानंद नार्वेकारान काँग्रेस सोडली. इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे वांगडीपद आपूण सोडटा म्हण ताणें पक्षाक चीट बरयली आनी मिडिया मुखार ताची घोशणा केली. फुडलो राजकीय प्रवास कितें काय म्हण विचारल्यार नार्वेकार सध्या कांयच उलयना. जाहीर सभा घेवन फुडार जाहीर करतलो इतलेंच ताणें सांगलां. तो नवो पक्ष काडूंक शकता अशें ताचे लागींचे उलयतात. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.